नमस्कार. पळोवया प्रुडंट खबरो. गोयच्या संघाआड नागपूर मुख्यालयात बीजेपीन पावली कागाळ. वेलिंगकरांच्या भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या भूमिकेक लागून वेंचणुकेत पक्षात जातले लुकसाण, हस्तक्षेपाची मागणी. नव्या प्रादेशिक पक्षाचे नाव आसूंक शकता गोवा फॉरवर्ड. फातोर्डा फॉरवर्डाच्या यशाचो फुडलो पावणो. वेगळ्या धाटणीची राज्य कार्यकारिणी तयार. खासा रिपोर्ट. म्हापशेच्या ऍक्सिडेंट केशीत आरोपी ड्रायव्हराचे लायसन्स रद्द करचे म्हणून पुलिसांनी बरयला आरटीओ. ट्रकाचो अजून पत्तो ना. थिवीच्या लोकांचा पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा. पुर्तुगेज तेंपार वेगवेगळ्या राज्यांनी पळिल्ले लोक परत गोंयांत एकठांय येतात. ताका लागून गोंय देशा खातीर एकतेचे प्रतीक. सारस्वत संमेलनात रेल्वे मंत्र्याचे विधान. आणि भारतीय भाषा सुरक्षा मंचार कोंकणी मराठी एकठांय आयली. सरकाराक पचना, मात हेराकडे कोंकणी मराठीक एकठांय येवपाचो मुख्यमंत्री पार्सेकाराचो सल्लो. खबर विस्तारान. बीजेपी आणि संघाच्या शीतयुद्धाक आता वेगळे मोडन मेळपाक लागला. बीजेपीच्या वरिष्ठ सुत्राकडल्यान प्रुडंटाक मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पक्षाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी गोंयचो संघप्रमुख सुभाष वेलिंगराच्या पक्षाक अडचणीत हाडपी वागणुके आड नागपूर मुख्यालयात अनधिकृत कागाळ केल्या. लेखी कागाळ केल्ली ना. गोंयची ही परिस्थिती हाताळपाक संघाचे वरिष्ठ फुडारी फुडल्या 2 सप्तकांत गोंयांत येवपाची शक्यताय आसा. त्या वेळाचेर श्रीयुत मनोहर पर्रीकर, श्रीयुत लक्ष्मीकांत पार्सेकर आदी नेते जे आसा ते तांचे सगळे बरोबर आशिल्ले ते. आणि आमी तुमच्या बरोबरचेच न्ही. आमी आयल्या नंतर पयली गजाल जर कितें करतले जाल्यार ती करतले अशें सांगिल्लें ते सत्तेर आयिल्ल्या बरोबर विसरले. आणि तांणी इंग्रजीक अनुदान दिवन जनतेक दिल्ले वचनाचोच सरळ भंग केलो ताणें. ताणें गिल्ट कॉन्शियस आसूंक जाय आशिल्लें. अपराधित्वाची जाणीव तांकां आसूंक जाय आशिल्ली. फक्त तुम्ही लक्षात घरा, पक्षाचो कार्यकर्तो अशा प्लॅटफॉर्माक वचना ज्या जाग्यार पक्षाच्या संदर्भात किंवा पक्षाच्या नेत्यांचेर टिका करून ह्या पक्षाक अक्कल शिकयात, धडो शिकयात असली भाशा केली. विशय तुका आमचेय समर्थन असो विशय आनी आमी जो पळय पॉलिसी केल्या ती ह्या विशया बरोबरूच आसा. अशें आमकां प्रश्न ना. जो पर्यंत विशय अपॉलिटिकल आसलो जाल्यार आमकां प्रश्न ना. पण अशा प्लॅटफॉर्माचेर ज्या जाग्यार बीजेपीक जर टिका करतले जाल्यार बीजेपीचो कार्यकर्त्यां भितर पार्टिसिपेट करूंक जायना हे तुमी लक्षात घ्या. वाद छंपाची चिन्ह नात. सद्याक बीजेपी आणि संघामध्ये शब्दांचे युद्ध मात सुरू झाला. कांय दिसा सावन जाल्ल्या घडामोडींक लागून गोंयांत संघच बीजेपीचेर माध्यम भास प्रस्नावेल्यान सगळ्यांत चड टिका करपाक लागला. बीजेपी आणि संघामधल्या या वादाक लागून पक्षाच्या नेतृत्वा फुडें अडचणी निर्माण जावपाक लागल्यात. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण नागपूरच्या संघाच्या मुख्यालयात अनधिकृत कागाळ पावल्या. गोंयचो संघचालक सुभाष वेलिंगकराची भूमिका पक्षाक अडचणीत हाडपी म्हूण कागाळ. विरोधकांपेक्षा गोंयच्या संघाच्या भूमिकेक लागून पक्षाक जाता चड लुकसाण म्हूण गोंय बीजेपी म्हणटा. आनीक लुकसाण जावचें न्ही म्हूण सरसंघचालकाच्या मध्यस्थीची गरज अशें गोंय बीजेपीक दिसता. गोंयांत घडपी ह्या घडामोडींची संघान खर दखल घेतल्या. संघाच्या सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बीजेपी आणि संघाच्या ह्या चलिल्ल्या युद्धाचेर उपाय काडपाक संघाचे कांय वरिष्ठ फुडारी गोंयांत फुडल्या 2 सप्तकांत येवपाक शकतात. मुळावे माध्यम भास प्रस्नाचेर संघान घेतिल्ली भूमिका मात ठाम आसा. तातूंत बदल जाल्लो ना. डायोसेशन आनी आर्च डायोसेशन शाळांक अनुदान दिवपा विशीं माध्यम धोरणांत सुदारणा करपाचें विधेयक विधानसभेत हाडपाचेर बीजेपी अजून स्पश्ट ना. मात धोरणांत बदल जावचो ना म्हूण बीजेपी ठाम आसा. आणि 2 गट 2 विचारप्रवाह टोकाच्यो भूमिका घेतात. त्यामुळे आमच्या कार्यकर्त्यांनी भितर घुसपागोंदळ जावचो न्हय. आमी सुवर्णबद्ध भूमिका घेतल्या. हांवें हें म्हटलां की मातृभाशेचो शिक्षण होच आमचो एक्सेप्टेड रूट आसा. पण अंडर द प्रिवेलिंग कंडिशन्स ज्यो दिल्ले आसात त्या शाळांक कंटिन्यू करण्या वचून गत्यंतर ना. आमकां लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम आनी इलेक्शनाच्या शेवटच्या वर्सा आफत आंगार म्हणूनय घेवपाची ना. नागपूरच्यान हस्तक्षेपा उपरांत गोंय बीजेपी आपली भूमिका बदलतली काय सुभाष वेलिंगकार आपली होच आता प्रश्न.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयच्या नव्या प्रादेशीक पक्षाचें नांव आसूंक शकता गोवा फॉरवर्ड. विजय सरदेसायच्या फातोर्डा फॉरवर्डाच्या यशा उपरांत त्याच घटनेचें नांव पक्षाक दिवपाचें थारलां अशें समजता. गोंयांतले कांय नामनेचे आनी प्रतिश्ठीत लोक हे पक्षाचे सदस्य तशेंच राज्य कार्यकारिणीचेर आसतले. कसो आसतलो नवो पक्ष, पळयात खासा रिपोर्ट. नवीन पक्ष येता तेन्ना तो वेगळो कसो हें दाखोवपाचो सगळ्यांचोच यत्न आसता. गोंयांतले अपक्ष आमदार विजय सरदेसाय, रोहन खंवटे आनी नरेश सावळ हांच्या फुडाकारान जो नवीन पक्ष येता ताचें नांव गोवा फॉरवर्ड आसूंक शकता. पक्षाची कार्यकारिणी बाकीच्या पक्षां परस वेगळी दवरपाचो तांचो यत्न आसा. मारुया एक नदर. प्रभाकर तिमलो आसूंक शकता पक्षाचो अध्यक्ष. वट्ट 30 सदस्यांची कार्यकारिणी, 11 सदस्यांची जाल्या नेमणूक, 10 बायलो राज्य कार्यकारिणीचेर, 5 विद्यार्थ्यांकय कार्यकारिणीचेर स्थान. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांतले कांय नामनेचे आनी प्रतिश्ठीत लोक पक्षाचे सदस्य जावपाचे वाटेर आसात. मेळ्ळ्या ती म्हायती अशी: परवरेची एक दोतोर बायल आसतली उपाध्यक्ष, दिवचलची नामनेची महिला वावुरपी आसतली जोड सचिव, गोंयांतले एक नामनेचे वावुरपी आसतले सरचिटणीस, विजय रोहन नरेशाचे आसतले मार्गदर्शन. पक्षाचे मुख्यालय पणजे आसतले. सोमारा पक्षाची अधिकृत रितीन घोशणा जातली. ताच्या उपरांत गोंयभर भोंवन वेगवेगळ्या विशयांचेर पक्ष भासाभास करतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशेच्या एक्सिडेंट प्रकरणात आरोपी ड्रायव्हराचे लायसन्स रद्द करचे आनी फातोडे मेरेन बार्रां उक्ती दवरपी बारवाल्यांचेर कारवाय करपा विशीं पुलिसांनी आरटीओ आनी एक्सायज खात्याक बरयला. म्हापशा एक्सिडेंटात थिवीचे अंगना नायकाक मरण आयलें. ताचो भाव अनुज नायक जखमी जाल्लो. तिडकल्ल्या थिवीच्या लोकांनी म्हापशा पुलीस स्टेशनार मोर्चा व्हेलो. जो ट्रक थंयच्यान अपघात जातकच गायब जालो ताचोय सोद घेवचो म्हूण लोक मागतात. आयकलां त्या प्रमाणे जो एक ट्रक आसलो तो ट्रकूय भितर कितें कारणीभूत आसा काय ही भुरगे थंयसर उबे आशिल्ले सकाळी फुडें ताका फाटसून हाडून ठोकलेलें आसा. ज्या तरेन हो एक्सिडेंट जाला तो पळयल्यार हो एक्सिडेंट असो आमकां दिसना की हे मुद्दाम घडोवन हाडलेलें कृत्य अशें आमकां दिसता. इनोवाचो ड्रायव्हर गौरव मळगांवकार सोरो पिल्लो म्हूण चांचणेंत स्पश्ट जाला म्हूण पुलिसांनी सांगला. ताचे आड सक्त कारवाय जावची म्हूण सदोश मनीसवधाचे 304 कलम लायला अशें पुलिसांनी सांगलें. ट्रकाचो सोद चल्ला म्हूण पुलीस सांगतात. नॉर्मली कितें जाता एक्सिडेंट जातकीर लोक उठ्ठा आनी आपापले वाटेन वता आनी आमी वता तेन्ना थंय कोण आसना नाजाल्यार ते वता. सो जर कोणूय आसा न्ही पळयल्लो एक्सिडेंट प्लीज आमकां सांगा. लायसन्स सस्पेन्शनाक आमी ऑलरेडी आरटीओक रिपोर्ट धाडलेलो आसा. लायसन्स सस्पेन्शनाक आमी ऑलरेडी आरटीओक रिपोर्ट धाडलेलो आसा. ओके तें केल्लें आसा. मेडिकल रिपोर्ट तेजे केला. मेडिकल रिपोर्ट करून आल्कोहॉल तेजो पॉझिटिव्ह येयलो. लायसन्स सस्पेन्शनाक ऑलरेडी घातला. कायदेशीर कितें आसा तें एक्सायजाक जाल्यार एक्सायजाकूय रिपोर्ट आमी धाडटले. म्हापशेच्या एक्सिडंटान म्हापशे आनी थिवीच्या लोकांक शॉक बसला. इनोवान एके उबे आशिल्ले स्कुटरीक धपको दिल्लो. पुलिसांनी इनोवाच्या ड्रायव्हराक पुलीस रिमांडार घेतला. ताचे आड मरणाक जबाबदार आनी बेशिस्त गाडी चलयता म्हूण 304, 338 तशेंच मोटर व्हेकल कायद्या खाला एफआयआर घाला. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. घेऊ एक विराम.